दुर्गां ध्यायति दुर्गतिप्रशमनीं दुर्वादलश्यामलां चन्द्रार्धोज्ज्वलशेखरां त्रिनयनामापीतवासुवसां चक्रं शङ्खमिषुं धनुश्च ददतीं कोदण्डबाणांशयोः मुद्रेकाभयकामदेशगडिबद्धाभीष्टदं वामयोः. नवरात्री आयले. प्रति एक परबेंतू आम्ही एक व्हिडिओ मुलक तुमके एक हे नवरात्री परबेंतू कशी चोलका एक आम्ही कशी असू का त्या देवीला आराधनेंतू कशी भाग जाऊ का म्हणाला का तुमकां तिळसू का म्हणाल का तरी जावन हे आम्ही व्हिडिओ करता आसची. आम्ही प्रतिपटी व्हिडिओ करताना सांगता कसं म्हणारी खंयचे एक परबे विशय जावो एक इन्नितर खंयचे एक विशय तुम्ही गुगलांत एक यूट्यूबान तू सर्च केला मेळटा जाल्यार हे व्हिडिओ करचे उद्देश कसं म्हणारी खंयचे एक परबेचे एक गूढ अर्थ म्हण आसता म्हणारी ताका एक मॉरल एक आमी कशी चोलका म्हणाले एक केलो विशय सूक्ष्म विचार आसताचे ते खंयचे आमकां यूट्यूबान जावं गुगलान तू मेळचे हुणे ते आमचे गल्यांक तशें देखून ते सांगूक आमी यूथ ऑफ जेएस भितरलो प्रयत्न करचे. आतां नवरात्री विशय येतना शरण नवरात्री पर येवचें जाल्यार शरण नवरात्री म्हणून सांगून शरण नवरात्री म्हणाला हांव शब्दू कसल्याक उपयोग केल्ले म्हणून सांगल्यार अनेक जाणां गोतना नवरात्री म्हणाले मस्त वळारी आचरण जाता. नॉर्थ इंडियान तो आमी चमकल म्हणून जाल्यार थंय चैत्र नवरात्री म्हणून म्हणटाची म्हळ्यार युगादी जाल्यार प्रारंभांतल्यान रामनवमी पर्यंत तेव्हा एक नवरात्री आचरण केलो नॉर्थ इंडियान करताची. आषाढांत पाडयातला नवमी पर्यंत करताची. शरद ऋतून तूं करचें देखून म्हळ्यार आतां नवरात्री आमी मन्नमी म्हूण कसं म्हणटा की ते शरद ऋतून तूं जावचें देखून आश्वीज मासाच्या प्रतिपत्तुलान नवमी पर्यंत जावच्याक शरण नवरात्री म्हणून म्हणचे. तशीच आमगेल्या आश्विजा नंतर 2 महिने नंतर महागांतूय पाड्यातला नवमी पर्यंत नवरात्री म्हणून केलो कडेन आचरण करतात. अशी नवरात्रींतू अनेक विध आसा जाल्यार शरण नवरात्री अंतू प्रसिद्ध जावन आसा. तसला हे शरण नवरात्रीन आमी कसं कोरका नवरात्री म्हळ्यार एक व्रत कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कशी की स्वर्णगौरी व्रत म्हळ्यार तये पूजा म्हणून आमी सांगता त्या व्रत कशी तशीच एक नवरात्री म्हळ्यार एक व्रत म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगल्यार हांव सामान्य भाशेंत तुमकां अर्थ जावत तशी सांगता म्हणजे जाल्यार व्रत म्हळ्यार रुल्स अँड रेग्युलेशन आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करचे. सामान्य भाशेंत हांव सांगता आसा तसल्यार हे रुल्स अँड रेग्युलेशन आमी म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार व्रत म्हूण म्हणटना आमी केलो नियम पालन करता जाता ते कट्टुनिट्ट जावन आमी अनुसरण करता जाता. आतां नवरात्री व्रतांतू एक नवरात्रींतू 9 दिवसांत आमी कशी चोलका नवरात्री म्हूण सांगल्यार एक्चुली संस्कृतांत ते नवरात्रम म्हळ्यार शब्द आतां नवरात्री म्हूण जाला असो. नवरात्री विशयारी नवदुर्गेले प्रति एक दिवस दुर्गेन एक एक रूप घेवन महिषासुरादी दुर्गम जाल्ल्या राक्षसांक मारल्या त्या राक्षसां निमित्त भूलोकांत आशिल्ल्या जनांक मस्त उपटाळ आशिल्ले तशें देखून देवीन विंगड विंगड रूप घेवन त्या राक्षसांक संहार केल्ले दुर्गम जावन आशिल्ल्या राक्षसांक संहार केले म्हळ्यार खातीर जावन तिका दुर्गा म्हळ्यार तसलें एक नांव आयलें. तशीच दुर्गा म्हळ्यार शब्दाचे अनेक अर्थ कसो म्हळ्यार संस्कृतांत तूं कोटे म्हळ्यार फोर्ट ती आमगेले सुत्तू राबून एक फोर्टांत तूं कशी भितरच्यांक रक्षण करता की तशीच दुर्गा सुत्तू आमगेले राबून ती एक रक्षण करता म्हळ्यार एक अर्थ आमी काण घेवेत. तशी नवरात्रींत तूं नवदुर्गा म्हळ्यार कोण प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्री च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता. हे नवदुर्गा त्या दुर्गेन एक एकची इंद्रा निमित्त शिवा निमित्त विष्णू निमित्त एक एक आयुध घेवन तिने दुश्टांक संहार केले. हें प्रति एक काणी तुमकां गुगलांत की यूट्यूबांत की पळोवचें मेळटा. तसल्यार नवरात्री व्रत आमी कट्टुनिट्ट जावन कशी आचरण करका मुख्य जावन आमी त्या देवीला अनुग्रहा पात्र जावका म्हण जाल्यार नवरात्रींतू आमी कसले एक त्याग करका ताका म्हणजे व्रत म्हणून कसो त्याग करका मधुमांस स्वीकार करतल्यांक म्हळ्यार नॉन वेज खातल्यान आस्तीक जाल्यार तांणी देवीला आराधन करता म्हणजे 9 दिवस खंडीत ताका वचनच हे नवरात्री वेळार ताका एक्सक्यूज ना. तुमी अनेक एक रीती नियम पालन करता म्हणजे जाल्यार हे 9 दिवस तुमी देवीला आराधन करतना पियाव लसूण इत्यादीक तामस आहार कसो की ते सोडका ते एक त्याग म्हूण घेता.
तदनंतर तुम्ही पियावलो सोडून नित्या खायनाची म्हूण दवरया. तेन्ना तुमी कसं करता म्हळ्यार दोन जेवण दिसा जेवता म्हणजे एक जेवण मात्र जेवका. एके दनपारा एके रात्री एक जेवण मात्र जेवका. कितलेकी जण डायट म्हणून दनपारची मात्र जेवताचे, रात्रीचे नातला रे तांणी नित्यांतूय जेवणाची. तांणी हें नवरात्रींतू तशी चला प्रयोजन ना. तेन्ना तुमी कसं करता म्हळ्यार कोण एक जेवण मात्र जेवताच की नित्यांतू तांणी दोन्ही जेवण सोडका. ಕೆಲವು ಜನ ದುನ್ನಿ जेवण म्हळ्यार खरकट्याचे शिताची कसले खायनाची. तेन्ना तांणी कसं करयात म्हळ्यार लिक्वीड फूड घेवेत. हांव इतलें सांगताच कसल्याक म्हणून सांगल्यार नवरात्रींत विशेष जावन आमी कसले एक त्याग करका. त्याग करतना आमी त्या टायमार आमी तें फूड घेयनी म्हणून सांगतना आमकां उडगास येता. कसल्याक घेयनी, आज ही देवील दिवस म्हणटना त्याच एक देवील एक मनांत एक आमी नामस्मरण केलां म्हणके जाता. एक देवीला लग्गी उपासन केलां म्हणके जाता. उपवास म्हळ्यार शब्द अर्थ कसो म्हळ्यार खायनाशी बेश्टे ते उपवास न्ही. तेव्हा एक उपवासूची ज्याला उपवासाचे न्ही जावन शब्द अर्थ कसो म्हळ्यार उपवास उपवसती म्हणून सांगून म्हळ्यार लग्गी बेसून आमी देवाला आराधन करता म्हणून सांगून. देवाला आराधन करतना आहार स्वीकार करूं जायना म्हळ्या खातीर जावन त्या वेळार आमी खायना अशी बेश्टे. तसल्यार 9 दिवसांतू ह्या व्रत विशय हांव सांगल्या म्हळ्यार रुल्स अँड रेग्युलेशन आमी फॉलो करचे विशयांत. देवीला आराधन कशी करेत म्हणून सांगल्यार बायल मनशान देवीक तुमगे एक लक्ष्मी अष्टोत्तर म्हणून आसा, एक दुर्गा अष्टोत्तर म्हणून आसा. तांतू तुमी देवीक कुंकुमाचें अर्चन करेत. नावे देवील देवस्थाना वचून सुवासिनी संतर्पण म्हणून आसता ती. म्हळ्यार सुवासिनी म्हणून सांगल्यार हांव तुमकां स्पश्ट करता. तांतू आमी 5 जन एक कितलीकी जन सुवासिनी बेसयतना तांतू प्राय म्हूण ना, सानिकी होडकी ती ते बेसतना ती एक दुर्गेल रूप देवील रूप म्हणून सांगून तिका फूल कुंकुम दिवन पांयाक पाद्य घालून अर्घ्य दिवन तिका उपचार दिवन तिका ओंटी म्हूण आमी समर्पण करचें. तांतू कितले सान असो कितले व्हड असो ती एक देवील स्वरूप म्हूण लेखून तिका पाद्य घालू आसा त्या उद्दा माथ्या बापूड असो तिगेले पांय दवरूं. आनी आमी कसं करेत धर्मनशायना म्हणून सांगल्यार दुर्गा नमस्कार श्रेष्ठ 9 दिवस देवीला शक्ती हें भुंयंतू हें जगत्यांतू एक विपरीत म्हळ्यार पीक म्हणून सांगतात. त्या रुपार एक बलशाली जेवण आसता देखून हे 9 दिवसांतू दुर्गा नमस्कार आमी भागी जावेत. दुर्गा नमस्कार चर्ती सांजवळ जावचे, त्या सांजवळ जावचे देखून दनपारचे खंडिताकय आमी शीत जेवचे नज. दनपार म्हूण न्ही खंयचे एक पुजेंत आमी भागी जावका जाल्यार पुजे फुडें खरकट खावचे नज. खंयचे पुजा अशा पुरता आमी पुजे बेसता वय म्हण जाल्यार ताजे बशी फुडें खरकट म्हळ्यार कसं म्हणून सांगल्यार तांदूळ उदका घालून शिजतरी ते खरखट जाता. ते पोळ अशा पुरो खावच्या नज. मजजान लेकला जेवच्या मात्र नज म्हणून सांगून पोळो तांदूळ शिजतर जेवत देखून पोळे खावच्या नज. असल सेकड सूक्ष्म विचार हांव तुमकां तेलसितास. तदनंतर कसं करेत आमी शारदा माता. शारदा म्हळ्यार कोण, ती वय एक देवील स्वरूप सरस्वती. ती आमगेल्या सप्तशती म्हणून एक पुस्तक आसता मार्कंडेय ऋषीन बरयलें जाल्यार त्या सप्तशतींतू तिका त्रिगुणात्मिका म्हणून सांगला. महाकाळी, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 रूप दिला तिका. काळीला आराधना सूर्य दिवस 3 दिवस काळीला आराधना म्हणून सांगल्यार आमकां रक्षण करतल देवी ती म्हणून ती काळीर आराधन करचें. महालक्ष्मी कोण, आमकां संपत्त दितली. संपत्त म्हळ्यार कसं न्हय दुड्डू मात्र संपत्त न्ही, आरोग्य म्हळ्यार एक संपत्तूची. तशें आमकां खंयचें बरेंपण जाता तें सक्कड संपत्तू त्या दिवची कोणें महालक्ष्मीन. आमकां विद्या जावका, दुड्डू आरोग्य आसला मात्र पवना, आमकां ज्ञान जावका, बुद्धी जावका, त्या बुद्धी तकीत देवान प्रेरण दिवका म्हळ्यार कितें जावन लास्ट 3 दिवस महासरस्वतीला आराधन करका म्हणून सप्तशतींतू सांगला. तशी 3 त्रिगुणात्मीक जावन आशिल्ले दुर्गेला आराधन करचें. तशी आमी शारदा म्हणून म्हणटाची. शारदा म्हळ्यार तिने एक ज्ञान दिवची तसल देवी ती सरस्वती. ती ह्या शारदा महोत्सवांत तूं भागी जावका. आमकां आचरण करून मस्त जनाक उरलेल्यार म्हणटाची टायम ना म्हूण सांगून तुमी कसले टायम ना म्हूण जाल्यार देवाक पांय पडल्यार पुरो, तिगेले एक अनुग्रह पात्र जाल्यार पुरो. जाल्यार तुमी पांय पडतना शुद्धारी भक्तीरी ती आमकां दिता. ती आमगेलो आवसू जगज्जननी जगन्माता म्हूण सांगताची. ती आमगेलो आवसू ती आमी कसं निमगेल्यार ती दिता म्हूण विश्वास सुका विश्वास फलदायक म्हूण म्हणटाची. जाल्यार तुमी कसं रूल्स आसा कितें फॉलो करूं का. आनी हांव सांगचें कसं म्हळ्यार शोभा यात्रा म्हूण सांगताची. आतां शारदा मातेर शोभा यात्रा जाता. शोभा यात्रा म्हळ्यार एक व्हड एक ताका शब्द आसा. तशें देखून त्या शोभा यात्रेंत उत्सवांत आमी भागी घेवका. तिणें एक विजृंभणेर खुशीन वचत आसले एक ते उत्सव. तो उत्सवांत भागी घेवन वेस मात्र पळोवचे. येद्रा टॅबलो पुरो आसता वेस मात्र पळोवचे न्ही.
वेसा उठूची मागशी आशिल तसला एक देवी शारदा देवी काही आम्ही दर्शन कोरका. या दर्शन केल्ली म्हणजेलारी आमगेल सक्कड पाप परिहार जत्ता म्हणून सांगला. इतली पुरे मस्त अनेक मस्त सूक्ष्म विचार आसा. हांव सूक्ष्म म्हूण कसला सांगता म्हूण सांगला रे. प्रत्येक आमगेल्या एक हब्ब हरिदिना म्हणटाचे परब कसं सांगला की हे वेद आमकां पुरा एक मेन मूल कारण कसं म्हळ्यार वेद. ते वेद सामान्य जनाक अर्थ जायना म्हळ्यार खातीर जावन 18 पुराण केले, 18 पुराण, 18 उपपुराण केले. हे पुराण म्हळ्यार कसं म्हळ्यार अंत पुरेशी काणयो. ते काणी आमी अर्थ घेवका, तांतू लास्ट एक मॉरल येता ते आमी समजून घेवका. इतले सांगताची शरन्नवरात्री दुर्गेल विशयी तुमकां मस्त पळोवचा मेळटा. हांव इतल्या व्रता विशयी एक आमी कशी चोलका म्हळ्यार कसले सांगील म्हूण सांगला री. आमी हें खंयचे एक परबेचे एक गूढ अर्थ कसो की ते आमी समजून घेवका आनी मुख्य जावन इंद्रिय निग्रह कोरका. आमी आहार सकट त्याग करची कसल्याक, व्रत त्याग करची कसले, व्रत करची कसल्याक म्हूण सांगला री. आमगेले एकाग्रता आमी दवरची खातीर एकाग्रता आमी दवरली म्हणजेल्यार ते कॉन्सन्ट्रेशन दवरली म्हणजेल्यार आमी परफेक्ट जावन त्या देवीले एक आराधन करूं येता म्हूण सांगून. दुर्गा म्हळ्यार तावळ सांगिल्ले प्रकार जगन माती ती, सगळे जगत्या रक्षण करता आसली एक देवी ती. हे 9 दिवस तिगेले एक आराधन केलें म्हणजेल्यार आमकां सकल ऐश्वर्य प्राप्ती जाता. हे 9 दिवस पुणी आमी प्रत्येक परबेंत व्रत नियम पालन करूं का. ह्या 9 दिवसांत कट्टुनिट्ट जावन दीर्घ जाला एक दिवस हे 9 दिवस म्हळ्यार. आतां 13 वळार कितले जाण लसूण पियाव सकट खायनाचे ते 5 दिवस म्हण येता. चवथीन एक गणपती विसर्जन ते तांगेले आराधनस म्हणल्यार एक 5-7 दिवस. हे नवरात्री म्हूण सांगल्यार 9 दिवस आमी व्रत पालन दीर्घ समय हे स्वल्प कश्ट जावच्या पुरो जाल्यार देवीले एक अनुग्रह जावका आमकां मात्र आमगेले सगळे परिवाराक आमगेले सगळे देशाक. तावळे हांव सांगलें दुर्गा म्हळ्यार कोटे म्हूण सांगून आमगेले सगळे देशाक तिने कोटे रुपार एक रक्षण कोरका. तुम ही दुर्गा तशप्रहरण धारणी म्हूण वंदे मातरमान सांगला. ती भारत मात विंगडणी दुर्गे विंगडणी. तशी जे जगन्माता जगत्या रक्षण करतली ती सगळे जगत्याक तिगेले एक 9 दिवस आमी आराधन केले कडेन ती संतोष जावो, ती सगळ्यांक अनुग्रह कर म्हूण मागताची ह्या व्हिडिओ समाप्त करताची. तुम्ही देवीला आराधना खंडितय करायची अंक तुमकां खंडितय बरें जाता म्हूण सांगता. नमस्कार. आमगेले आचार विचार मस्त चंद. इतले वेळू गोपाल कृष्ण भट मामान सांगील विषय पुरा तुम्ही ऐकलीची. तुम्ही नवरात्री कशी सेलिब्रेट करताची. ಕೆಲವು ಜನ ಉಪವಾಸ केलारी आणि ಕೆಲವು जन नवरात्री 9 दिवस विंगड विंगड कलरा ड्रेस घालून सेलिब्रेट करताची. तुमगेल आचार विचार कसे आसा नवरात्री सेलिब्रेशना विशयी आणि एक फोटो फेसबुकारी अपलोड करायची. हे अपलोड करतना यूथ ऑफ GSB क टॅग करून ताजोटो #GSB नवरात्री, #GSB उपवासू आणि #कलर नवरात्री म्हणून हॅशटॅग घालायची. फेसबुकार मात्र नाही, इंस्टाग्रामारी यूथ ऑफ GSB तुम्ही टॅग करीत. तुमगेल फोटो आणि तुमगेल नवरात्री आचार विचार पळोवच्याक आम्ही राखता आसाची. धन्यवाद.